गोवा कोंकणी अकादमीन 18वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन 28 आणि 29 जानेवारी 2017 पेडण्यां संत सोयराबनात MBA सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या जोड पालवान आयोजित करपाचें थारायलां। ह्या संमेलनात तरणाटे आपले साहित्य धाडटा। हातूंत तरणाट्यांक जाणकारां कडल्यान मार्गदर्शन करप जाता। ह्या संमेलनात कोंकणी साहित्य, कविता, कथा, एकांकिका आणि अणकाराचो आस्पाव आसा। संमेलनाक उद्घाटन गोपाळ चिपुलकट्टी, अध्यक्ष काशीनाथ नायक जाल्यार बीज भाषण डॉ. हनुमंत चोपडेकर करतले, अशी माहिती कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष माधव बोरकार हांणी दिल्या। हा डेस्क वखती पणजेच्यान संजय मनोली। गोवा कोंकणी अकादमी दर वर्सा युवा साहित्य संमेलन घेता। ह्या वर्सा ते 28 आणि 29 जानेवारी 2017 ह्या तारखांक पेडणेच्या पेडणे हांगा जातले। कित्याक तर ह्या संमेलनाचो जे जोड आयोजक आसा ते गव्हर्मेंट कॉलेज पेडणे। खरें म्हळ्यार अशा तरेचे संमेलन आमी घेतात की तातूंतल्यान युवा साहित्यीक फुडें येवचे गोंयचे आनी ताका तशें भाशेचें कसलेंच बंधन ना। हेर भासांतल्या युवा साहित्यिकांनी सुद्दां येवंक शकतात ह्या संमेलनाक। ह्या संमेलनाचो उद्घाटक आसतले ते गोपाळ चिपळकट्टी, हे मुंबयचे एक लेखक, चड करून इतिहासाचेर तेजे चडशें बरोवप तांणी केलां आनी कांय वर्सां ते गोंयांतूय आशिल्ले। संमेलनाचे अध्यक्ष आसतले आमचे कोंकणींतले एक कवी आनी त्याच बरोबर युवा साहित्यीक काशीनाथ नायक आनी बीज भाशण करतले डॉ. हनुमंत चोपडेकर। अशे हे संबंध त्या दिसाची कार्यावळ आसतली। पूण ताच्या पयलीं आमी 4 वेगवेगळ्या विभागाची साहित्य प्रकाराची एक कार्यशाळा घेतले आनी ताचे जे निमंत्रक आसतले ते डॉ. हनुमंत चोपडेकर आनी निमंत्रक हे अन्वेषा सिंगबाळ। म्हणजे तातूंतल्यान एक संमेलनाची एक पाठभूंय ही तयार जाता।